नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. आज उटंगाराचो रेड अलर्ट गोंयच्या वेधशाळेन सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. फाटले कांय दीस नेट धरिल्ल्या पावसान पालसणां झाडां कोसप चालूच आसा. सांग्या, केप्यां, काणकोण चड करून दक्षिण गोंयान चडशे रस्ते उदका पोना. कांय घरांनी उदक भरला. आतां मेरेन 59 इंच मायज पावस, सरासरी परस 25% मायज. 8वी मेरेनच्यो शाळा आज आनी फाल्यां बंद. प्रिकॉशन कितें घेतला म्हणजे समज अलर्ट प्रिकॉशन सध्या 2 दीस रेड अलर्ट दिल्लेत आहा, सो त्याचे इफेक्ट जर समज जाले जाल्यार तुम्ही प्रिकॉशन म्हणून म्युनिसिपालिटी हॅज ऑलरेडी मेक अ टास्क फोर्स. आमचे काही भुरगे आणि एक्सपर्टायज इन सच वर्क्स आम्ही रेडी दवरलेले आसा. इन एनी सिच्युएशन, इन एनी इमर्जन्सी लोकांनी प्लीज आमकां कॉल करचे. एनी काउन्सिलराक, लोकल काउन्सिलराक कॉल करचो किंवा डायरेक्ट म्हाका कॉल करचो. वी वील बी 24/7 अवेलेबल फॉर द इमर्जन्सी सिच्युएशन इन प्रायोरिटी. आता हांव साखळेच्या वाळवंटी नदीचेर आसा. वाळवंटी नदी अगदी पुराच्या परिस्थितीन पावल्ली आसा. फाटल्यान पंप आहा ते कंटिन्यू पंप चालू आसा, जे करून साखळे पंपिंग करता कारण उदक सतत नदीन सोडिता आनी साखळेन उदक चड पूर स्थिती निर्माण जावपाक जायना म्हणून सतत नदीन सोडटा. पण नदीचे प्रवाह आनी नदीचे वाडपी हे पळोवन तर पूरस्थिती निर्माण जावपाची परिस्थिती आसा. आनी ह्या हेका लागून लोकांनी सतर्कतेची गरज दवरपाची आसा. आयज देखून हे उदीक इतलें भरला आमचे वाडे वॉर्ड नंबर 24. उदीक येता एअरपोर्ट नी वाडे आनी अख्खे वाडे आमचे फ्लोटींग. वाडे मेन म्हणटा वाडे आमचे फ्लोटींग चड जाता. आनी हे फाटी 15 वर्सां पयलीं अशें हेज्या चड फ्लोटींग जाताले आनी आतां तर फ्लोटींग कमी जालें. कमी जावपाक कारण कितें, आमचो सर मोविन सरान आमकां अख्खें डिसिल्टींग करून दिल्लें आहा. ताका लागून हे फाटी फ्लोटींग कमी आहा. आनी आयज चड जे फ्लोटींग बारीक जाला ते बिकॉज ऑफ हाय टायड. बोतकी चड हे मारले म्हणून ताका लागून फ्लोटींग जाला ह्या उदिकान. हे फुडें आनी फ्लोटींग हेजे पयलीं फ्लोटींग केन्ना जावचें ना. आमी आयज म्युनिसिपालिटीन सगळे नालाज क्लीन केला म्हणटा बरी गजाल आसा. कित्याक न्यू वाड्या भागान जे वयले जे गटराचें उदक आसा, आदर्श नगर, एअरपोर्ट रोड, हे सायडीचे सगळे उदक जे आसा पळय ते सगळे ह्या नालान येता. मेन नाला म्हणटा तो हो नाला डायरेक्ट साळकर कॉलनीच्या फाटल्यानच्यान आमी सीक कनेक्ट जाता. लास्ट 1 म्हयन्या पयलीं हांगासर हो नाला डिसिल्टींग केलो म्हणटा. डिसिल्टींग जर हो नाला केला जाल्यार ही सगळीं झाडां ही काय एका म्हयन्यान जावन आसतली, ही आहा तशी आहा. म्हणटून डिसिल्टींग जर केला जाल्यार एक गव्हर्मेंटाचे पयशे वयता खंय गेले. आनी अजून काय पावस लागूकूच ना. हे आयज गव्हर्मेंटान रेड अलर्ट केला. पावस राती पासून लागता. हांगा फूल आख्खे कपेला कडेन सगळे उदक भरलेले. आयज 2 दीस स्कुलाचे हॉलिडे आसा. एवरी डे स्कुलाचे भुरग्यांक घेवन आपले आवय बापूय हांगच्यान वयता रस्त्या वयल्यान चलत. मदमती स्कुलान म्हण आनी खंयच्या स्कुलान पावपाक वयता. ते सगळे चिखलांच्यान ह्या उदकांच्यान वयचें पडटा. म्हणटकीर एवरी इयर प्लस लोक जे कामाक वयता, बायलां चेडवां जी कामाक वयता ती सुद्दां ह्या अशाच उदकांच्यान चलून वयता पै हॉस्पिटला पर्यंत. पै हॉस्पिटला कडेन सुद्दां हीच गजाल आसा. धोपरा पर्यंत उदक भरता एवरी इयर. हे कित्या खातीर जाता पूण सरकारान हेचेर कितें तरी विचार करपाची गरज आसा. म्हाका अशें दिसता की हो नाला जो आसा तो बेश्टी पोकलीन घातले, JCB घालून बेश्टे क्लीन केलो म्हणून जायना. हेका स्पेशल टेंडर काडचो पडटलो आनी हो फूल नाला जो आसा तो चाफेरानाच्यान फूल सी पर्यंत हो फूल डिसिल्टींग करचो पडटलो. पण हेका खुबशीं कारणां आसा. लोकांनी हितून सिवरेजूय सोडलेली आसा. अशे अनेक इश्यूज आसा. ते सगळे सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून हांव जो दाबोलेचो MLA श्री मोविन गुदिनो ते कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर स्पेशली लक्ष घालून हे काम करपाक जाय. कित्याक आमी पळयता, म्हाका अशें दिसता की ताका कितें तरी सायडलायन करून हे काम इनकम्प्लीट करून ताका मागीर एक बॅनर दाखोवप की बाबा सर हे काम केलें अशें कितें तरी जाता अशें म्हाका दिसून येता. तशें जावपाक जायना. कित्याक हो प्रश्न हो पयशे जे आसा हे जनतेचे पयशे आसा.
पयर ते गेल्या म्हयन्यात तो सत्कार केलो, बरी गजाल आसा, आमदाराचो सत्कार केलो, बरें दिसलें. पण सत्कार करता आसतना मागीर हांगा एडवर्टायजमेंट जालें की हो डिसरेटिंग केलो नाला म्हणून तेचो सत्कार केलो. तशें जावपाक जायना. सत्कार जर केलो जाल्यार तो तेचे कितें तरी हे लोकां खातीर पावपाक जाय. आयज हांगासर अशी परिस्थिती अजून पावस लागोकूच ना. पावस जर आनी थोडा कंटिन्यू जर पावस लागत रावलो जाल्यार हे फूल आख्खे भरतले. हेका कनेक्टिविटी आनी काय ना. हे डायरेक्ट फूल नाला हो सीक कनेक्ट जाता व्हडलो. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन प्लस आमच्या MLA कडेन की तेणी हेचेर स्पेशली लक्ष घालून हे काम बऱ्यान बेगीन करून दिवचें. आता मी MS कॉलेजीचे वाठारान हांगा आयिल्ले आनी आमकां आज कळून आयलां की एक उदक साठून पावसाचें उदक साठून एक कंपाऊंड वॉल कोलॅप्स जालें आनी ते कंपाऊंड वॉलचे हे जे कोलॅप्स जाता इन्सिडेंटान भितर एक जो आमचो बिल्डिंगेचो सेक्रेटरी आशिल्लो तो खंय ते पळोवंक गेल्लो ती कितलें उदीक आहा आनी एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान भितर ती वणत जी आसा कोलॅप्स जाली. ते मनशाच्या आंगार पडली. ताका तांच्यांनी पयलीं चिखली हॉस्पिटलान व्हेलो. थंयच्यान ताका आतां SMRCन व्हेला आनी अशें आयकूंक येता की तो ग्रिवियसली इंजर्ड जावन ताजें खंय फाल्यां ऑपरेशन जावपाचें आहा. सद्याक आमदार आंतोन वास हांगा आयिल्लो आसा. तांच्यांनी पळोवणी केल्ली आसा आनी लोकांची मागणी आसा की हे इन्सिडेंटाक एक आय ओपनर धरून हाजे फुडें ड्रेनेजीचे कितें इशू आसा ते सॉर्ट आउट करचे. जोरदार पाऊस कोसळत आशिल्ल्यान केन्नाही भूस्खलन किंवा दरड कोसळपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर हांची घाटांतल्यान संचारबंदी लागू केल्ली आसा. तशेंच पर्यायी मार्ग म्हणून जोर्डा, हल्याळ, येल्लापूर, शिर्शी, कुमटा ह्या मार्गान प्रवाशांनी वचोवचे अशी सूचना कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान दिल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर जर कारवाराक वचूंक जाय तर जोडा वाशांका पयलींपेक्षा 100 किलोमीटर जास्त प्रवास करचो लागतलो. गेल्या 4 दिसांचो सतत पावस आणि आयज हवामान खात्यान दिल्लो हाय अलर्ट आनी हे जर पळयलें जाल्यार पावस जोरान चालू आसा. बार्देशांच्या वाठारांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार हांगासर आतां गिरी आहा आनी ही गिरी पंचायत दिसता. पंचायतीन उदक भरला. पंचायतीनूय उदक गेला. सगळे पंचायती पंचायत बंद केल्या. दुसरे रस्त्या वयल्यान उदक भरला. सगळे आमी 2-4 दीस पयलीं पासून पावस येयले तेन्ना पासून हांगासर पयलें तेन्ना उदक इतलें आसनासलें पण आयज मातशें उदक वाडलां चडलां. तशेंच दुसरें तिलारी डॅमाचें उदक सोडपाचें आसलें त्यानंतर आयज जर पळयलें जाल्यार शापोरान उदक जेन्ना सोडटात तिलारीचें तेन्ना उदक शापोरान हयक भरता पूण सकाळ मेरेन तर लो टायड आसल्या कारणान उदक अजून मेरेन चडोंक ना. हाय टायटाचेर समज आतां तेंचें उदक जाल्लें जाल्यार आनी पावस जर जोराचो आहा जाल्यार चडोंक शकता. तशेंच फायर ब्रिगेडीक पासून 2-4 कॉलां येयल्या की खूब कडेन झाडां पडल्यात आनी कितें जाता. हे आतां हे उदकानसून हे पळय हांगासर रस्त्यावरसून गाडी येयल्ली दिसता. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता आमी धावकोण ह्या गांवांत आसा आनी पोरूं हांगासर अशीच पावसान परिस्थिती जाल्ली. जवळ जवळ 10 घरां सामकी घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांक अर्जंटली थंयच्यान मागीर शिफ्ट करपा आयलें. ताका लागून ह्या वर्साय ती परिस्थिती जावची न्ही म्हणून स्थानीक डेप्युटी कलेक्टर तशेंच कुळेचे PI येवन हांच्यांनी आतां पाहणी केल्ली आसा आनी हें उदक तुमी पळोवपाक शकता की कशें वाडत चल्लेलें आसा. पण अजून पर्यंत गांवांत उदक वयर चडोंक ना. पण तरी आसतना लोकांक आपलें सामान शिफ्ट करपाक तांकां ऑलरेडी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आनी जर समज जर उदक चड वाडलें आनी लोकांच्या घरांनी येवपाक लागलें जाल्यार तांकां हांगासर एक लागीं स्कूल आसा थंय तांकां स्कुलान शिफ्ट जा अशी म्हणून ऑर्डर येयल्ली आसा. आनी आतां तुमी पळयलां आसल्यार सगळी घरांची पाहणी करून आतांच डेप्युटी कलेक्टरान सगळे लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां. हायवे लागून जायते फावटी इश्यूज वयर काडलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे बुडत ते आमी हायलायट केलेले जायते फावटी कित्याक आमकां दिसतालें पावस चड पड जाल्यार हिंगा ही हायवे बुडटा म्हूण. पूण आतां हांवें चोयले ते भाशेन आतां हायवे बांदताय थिंग देखून आख्खें उदक भलो आहा आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयता आतां. कित्याक आमी गव्हर्मेंटा अलर्ट केलो पूण हायवे स्टिल्टाचे करून सायलें हिंगा आमकां जाय बेनावली देखून स्टिल्टाचे वयर काडली. कित्याक असो सिट्युएशन जालें जाल्यार आख्खें बुडटालें आमगे गांवूय बी. कित्याक आनी आतां देखून बुडोला कितें हे पुरोयल त्या कारणान बुडोला हिंग चोया तुमी हिंग आख्खें बुडलो आहा. आख्खें रस्त्याचे येवपाक फकत एक इतलो उलो आहा 1/2 मिटर. थोडे कडेन ऑलरेडी रस्ते बुडले थोडे कडेन रस्ते बुडलो आहा आनी हिंगा हायवे दाखयता तुका. ताका लागून आमी हायवे को आहा वेस्टर्न बायपास येतो हिंगा मुंगोल एरिया आनी सेरावली एरिया मदीं हिंगा आहाय तें आमी दाखयता. कित्याक म्हाका दाखोवपाक लोकांक इतू फ्लडींग जाता हिंगा कित्याक हे फ्लड प्लेन आमकां हें गांव सांबाळपाक जायो आनी हेजे मुखार गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. काल सांजे सावन सालसेतीन भरपूर पावस पडला आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा शेतां बुडल्यात, रस्तो बुडला
तरी पूण पावस जोरान चालू आसा आनी असोच पावस पडलो जाल्यार आनीकूय बुट्टी येवपाक शकता. प्रुडंट मिडिया खातीर सालसेतान सावन साविडेस. तुम्ही पळयतात जो आतां भाग आसा बुडलेलो तो काळाळी म्हणटा हे केपें मतदारसंघा येता. म्हणल्यार जे हांगच्यान जो आमी म्हणटा पाड्डे बुडले आतां कमीत कमी ते काळाळी साकून जो पर्वत पयर तुमी पळयले आसतले जे पाड्डे बुडलेले म्हणटा चंद्रेश्वर भूतनाथ जो रोड आसा थंय कमी कमी आतां 2 किलोमिटर हांगा रोड बुडलेलो आसा. जो मेन हायवे आसा केपें ते मडगांव रोड हो टोटली अंडर वॉटर आसा. फक्त कितें आसा जे थोडी एरिया जी वयर आसा तेजी जी लेवल हाय आसा ती मदीं उदकाची आनी मातशी वयर आसा ती तेतूर उदक पावना. म्हळ्यार आतां हे पळयल्यार तुमकां दिसतलें की हेणें खुबशे जी सकयल लो लायंग एरियाक आसा तेंगे लोकांची घरां सुद्दां उदक भरलें आसतलें. आनी हो कंटिन्युअसली पावस चालू आसा. जे प्रमाणे सांगलां काल की आयज रेड अलर्ट घोशीत केल्ले आसा. ताका लागून जे प्रमाणे तेणी अलर्ट केल्ले तेच प्रमाणे पावसान आपल्याले जे धुमशाणां म्हणटा तशी घातलेली आसा. आनी रोड सगळे उदकापोन येयला. हे जाल्यार ट्रॅफीक टोटली डायवर्ट केल्ले आसा. ते चांदरच्यान एक सायडीन चांदरच्यान केल्ले आसा आनी दुसरे सायडीन तियामा रोडा वयल्यान जे कुडचडे मतदारसंघा ते सायडींतल्यान डायवर्ट जाता. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर जो काळाळी म्हणटा केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. आज हांव हांगा आमच्या हवेडे पंचायती वॉर्ड नंबर 7 आसा. हांगा आमचो एक इशू जाल्लो आसा जो वर्सां आमकां प्रॉब्लम जाता आनी आमचे एक हांगा ड्रेनेज आसली जे सगळें उदक जें मुखारल्यान येतालें तें उदक हांगा वयतालें व्हांवोन. सो हांगा कोणी तरी हांगा प्लॉट केलो आनी ताका प्रोविजन करनासतना तेणी हांगा ड्रेनेज आसली ती आमची पुरून उडयली. आनी आमी ह्या पंचायतीक लेटर केल्लें इंटिमेशन केल्लें सांगलें तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक केल्लें की तुमी ते आमकां ड्रेनेज ओपन करून दिया म्हणून पावस पयलीं नाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो म्हणून. आतां टोटल एक 10 घरांक आमी इफेक्ट जाता. ही लो लायन एरिया आसली कारणान हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा. तेंचो घरांचो रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. तशें आनी एक मुखार 7-8 घरां तांकांय त्रास जाता. सो हेजेर बेगीन ऑथॉरिटीन दखल घेवची आनी आमकां कितें तरी हांगा प्रोविजन करून दिवचें. हांव जे जाग्यार उबो आसा जो देसायवाडा हवेडे हे गांवांक सद्याक जेंगे जे बागायतदार आसा जे ड्रेनेजीस आसा तशीच लोकांची घरांनी सद्या उदक पावल्लें आसा. जो कालच्यान जो चड पावस पडला तेजे परिणाम हांगा दिसून हवेडे गांवांत दिसता. मोस्टली सगळ्या घरां हांगा जी लो लायंग एरिया आसा जे देसायवाडा म्हणटा ते उदक भरलेलें आसा. लोकांक खबर आसा हांगा पळय तुमी पळयता की जे सगळे लोकांचे जे बारीक घरां आसा हांगा एक 10 घरां आसा थंय तर उदक सामकें तेंपूर आसा घराच्या. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर हवेडे केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. जपानाचो आदलो प्रधानमंत्री शिंजो आबेचेर सकाळी गोळीबार. नारा शारान प्रचार सभेक उलयतना हल्लो केलो. आबेक बेशुद्ध अवस्थेन हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो. तो बेशुद्ध आनी क्रिटिकल आशिल्लो. थंय ट्रिटमेंट घेतना आबे सोंपलो. हल्लेखोराक पुलिसांनी अटक केला. आबेचे भारता बरोबर संबंध बरे आशिल्ले, खासा करून प्रधानमंत्री मोदी बरोबर. चीना आड आंतरराष्ट्रीय आघाडीचो तो आर्किटेक्ट आनी मुखेल खामो. पंचायत वेंचणुकेच्या नांवान विधानसभा अधिवेशनाक कातर. आता 25 दिसाचे अधिवेशन 10 दिसाचे. 11 ते 22 जुलय अधिवेशन जातले. बिझनेस एडवायझरी कमिटीन थारायले. काँग्रेस म्हणटा फुडले अधिवेशन 2 सप्तकांचे तरी घेयात. विजय म्हणटाय जाय जाल्यार वेंचणूक जातकच घेयात. वर्साक 45 दिसाचे विधानसभेचे कामकाज फाटली कांय वर्सां 20-25 दिसांचेर आयला. अधिवेशनाक आनी वेंचणुकेक काम करपी त्या स्टाफाक त्रास जातलो म्हूण अधिवेशन 10 दिसांत कवळटा. 10-20 असेंब्ली करतली. कित्या खातीर कारण कितें? ते कारण एक गव्हर्मेंटान एक विशय हाडिल्लो की पंचायत इलेक्शन आनी पंचायत इलेक्शना प्रमाणे सगळो जो स्टाफ आसा तो एंगेज उरता. पंचायत इलेक्शन्स आसा आनी पंचायत इलेक्शनाचें काम आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचेरूच सगळ्या पडटा. सो दॅट अलोंग द एसेंब्ली चालू आसतना पंचायत इलेक्शनाची तयारी करप हे स्टाफाक शक्य ना. कारण सगळी कडेन तोच स्टाफ त्याच डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळी कडेन रिपीट करता. ती क्वेश्चन अवर्स आनी एसेंब्ली परत हांगासर रातची आनी ते दोनी मॅनेज जावचें ना. पोजिशनाक मागलें की हे दीस फुडें व्हरा आनी मागीर इलेक्शन ऑपोजिशनाक मागप खूब सोंपें आसता. सरकार चलयता आसतना पूर्ण बजेट पास करून घेवपाक जाय. अदरवायज पूर्ण बजेट जो पर्यंत पास जायना तो पर्यंत बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते हॅम्पर जायत आसता.
त्या खातीर पूर्ण बजेट पास जावप हें चड म्हत्वाचें आसा. विरोधक म्हणटा फुडलें अधिवेशन तरी व्हडलें घेयात. सो आमी असो डिमांड केल्लो की वोट ऑन अकाउंट तुमी आनी 2 म्हयन्या खातीर घेयात आनी फुडलें आसा तशें सेशन सेम बिजनस जो आहा तो फुडले डेटीक ट्रान्झॅक्ट करप. कित्याक पयलेचदा अशें जाता की गेले 5 वर्सांनी पयलेचदा एक 5 आठवड्याचें म्हणल्यार 1 म्हयन्याचें सेशन गोंयाक मेळटालें. सो लोकशायेची हत्या म्हणटा ती सुरवात जाल्ली आहा. आतां आमी स्पिकरा कडेन एक एश्युरन्स मागलें की फुडल्या सेशनचें जातलें. तातूंत हे दीस आहा ते तरी तातूंत घाल आनी मेकअप फॉर दोज डेज. ऑन दॅट ऑल्सो देर हॅज बीन नो क्लियर अश्युरन्स गिवन. तीन जो तमाशा केल्लो तो इट वॉज लायक वन सायडेड. इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड. हांगेलो जो वॉयस आहा तो वॉयस हे गव्हर्मेंटान आनी हे BSc मिटिंगान आयकोंकूच ना. दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कितें सांगता ते. आमकां ही खात्री पडलेली की बाबा ते कर्टेन करतलेच म्हणून हे सेम थिंग जालें. ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स पासून घेवन आमी सांगलेले आनी सेम जे आयज सरकार सांगता आपूण करता म्हणून ते करीत ना. बोलत्यात कितें करता हे आपणाक जाय तशें सेटिंगां करता आनी आपणाक जाय तशेंच चलयता. आमी स्पिकराक आयज रिक्वेस्टूय केला एसेंब्ली सेशन आतां कर्टेल करता फुडें आमकां तितलें तूं वाडोवन दी आनी हे जातलें म्हणून आमकां आशा आहा. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आपूण एश्युरन्स दिवंक शकना पूण स्पिकरान एश्युरन्स आमकां वर्बली दिला नॉट इन रायटींग. पोगो बिलाचेर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची चर्चेची तयारी. पोगो बिलाचें हांवें थंय तांकां सांगलां स्पिकराक हांवें रिक्वेस्ट केला. इवन विरेशान ताजेर उलोवंक नासलें पूण हांवें उलयलां की पोगो बिल घेवंक जाय डिस्कशन. ताजेर सोक्षमोक्ष लागूंक जाय. तें फ्रिजान कोल्ड फ्रिजान घालून जाय तेन्ना तें भायर काडप जाय तेन्ना ओपोजिशन डिवायड करपाक तें वापरप हें सारकें न्ही. सो वेदर दीस बिल फिट्स विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन then it should be accepted by the honorable speaker and it should come up for discussion and we will also participate in the discussion and if it is good for the people of Goa we should adopt it. We should accept it. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आज तुमचो संघर्ष ट्रॅव्हल्स कितल्यावो दीस हो? संघर्ष टायप 22 दीस पूण आमी कालच्यान पयर CM आमी म्हटलेलें की बुधवारा दीस आमकां जर CM सरान ऑर्डर बी दिवं ना कांय कळना जाल्यार आमी नेक्स्ट डे उदक सुद्दां घेवची ना म्हणून कित्याक ती उदकाचेरूच आशिल्ली. उदक भरपूर पिताली ती. सो कालच्यान तांकां आतां उदकूय बंद केल्या कारणान ते आयज सामकें जाम जालें. बाकीच्यांक उबे रावले काय गोळ येता. आतां हे 108 गाडी येयल्ली आतां 108 गाडी येयल्ली केन्ना येयल्ली? तुमकां चॅक केलें? कितें सांगलें मागीर? ना तेंच्यांनी डॉक्टरांनी कोण येयल्ली पळय चेक केलो ओके मेळ्ळो पूण तेजे पोटान दुखता म्हणटा तेणी ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक सांगलें तेंच्यांनी व्हरोंक ना 108? ती व्हरपा रेडी आसली ना ते आपूण वचपा म्हणटा ती. कोणाक चॅक केलें? तो पयर प्रेशर हे जाल्लो तेजो नांव देवयानी तामसे तेजो प्रेशर चॅक करून घेतलो आनी तेका न्ही एक्चुली हाडलेली तेकाच लागून एम्बुलन्स. तेका सकाळच्यान कितें जाता म्हणटाले ते म्हणजे पोटान दुखता म्हणटाले आनी अकस्मात तेका कलकलूंक जाल्ले अशें जावपाक लागलें. तेका लागून एम्बुलन्स हाडलेली पूण प्रेशर तेजो नॉर्मल आसा पूण डॉक्टरान सांगलें तेका ECG करची पडटली म्हणून हॉस्पिटलान व्हरया म्हणून. पूण ते हॉस्पिटलान वचपाक रेडी नांव कितें? विद्या नायक. आनी कोण? ही तांकां GMCन व्हेल्ली पूण आतां ओके आसा. ताका एसिडिटी प्रॉब्लम जायत आसा कंटिन्यू. परत ताका खूब हें जाता. पयर तेजी शुगर लो जाल्लेली 120 जाल्लेली शुगर. मागीर ताका GMCन एडमीट करून GMCन तेंच्यांनी कितें कितें म्हणटा म्हणून मातशें नॉर्मल करून मागीर प्रायवेट व्हेलें. प्रायवेट व्हरून नॉर्मल करून ते परतून जॉयन जाले आमी. टोटल तुमी कितले जाण आसात? 7 जाणां. 7 जाणां. 3 वीक जाले अंगणवाडी टिचर्स आजार मेळ्ळे बसल्या. आज एम्बुलन्स येयल्ली 108 आनी एकटे बायलेक चॅक केले पूण चॅक करता आसतना डॉक्टरान सांगलें की ताका हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय पूण तेणें बायलेन सांगलें आपूण वचची ना हांगा स्ट्रायक करतली म्हणून. नव्या सरकारांतलो मंत्री म्हूण निलेश काब्रालाक 100 दीस पुराय जाले. कुडचडे पालिकेन हो दीस दबाज्यान मनयलो. काब्रालान केक कापलो.
प्रत्येक म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्ताराक काब्राल पालिकेच्या कामाचो इशूंचो नियाळ घेता. पालिकेक लोकांक हाचो खंय बरो आधार जाता. नॉर्मल सिनारियो भितर एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ म्युन्सिपालिटीचे आमी इशू आसा ते घेवन बसता. सो आयचे आज एक केक कातरला आनी बरें दिसता की कावन्सिलरान केक कातरला म्हणून. सो इशू आसा की कसले इशू पेंडींग आसा हे आमदार गव्हर्मेंटा कडेन म्युन्सिपालिटीची उरल्या तेंचे कडेन फॉलोअप करून काम व्हरपाची फुडें व्हरपाची काम आमी करता. सो आज 8-7 कावन्सिलर येयले तेंचे विशय कितें आसले ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करता. As decided by MLA that he would visit municipality every first Thursday to sort out all our issues of all our councillors. Today he came to our municipality, discussed various issues of our councillors and sorted them out. And it is a very good thing that he is coming to our municipality. In fact, we should go to him, but he comes to municipality to understand our difficulties and our problems. And also there were many people who came to visit him, which is a very good thing. राजधानी आनी स्मार्ट सिटी पणजी पहिल्याच दडका सरशी बुडली. प्री मान्सून कामा वेळार जाल्ली जाल्यार गटरांनी बाटल्यो आनी कोयर खंयचो हो प्रश्न. नगरसेवकांची पणजेकार आनी टुरिस्टांचेर बोटां. डोर टू डोर कोयर एकठांय करूनय लोक खंय कोयर गटरांनी वडयता. टुरिस्ट खंय बेशिस्त. स्मार्ट सिटीच्या नावाचें पणजेकारांक वर खरें, मात शारांची मुळावी ड्रेनेज सिस्टमूच चोक. वर्सा प्रमाण अंदूय पहिल्याच दडकासरशी पणजी बुडली. चडशा गटरांनी बियरीच्यो बाटल्यो, कपडे, प्लास्टीक, घराचो कोयर. नगरसेवकांची आपली राजावां. लोकांनी खंय कोयर गटरांनी उडोवचो न्ही. CCB कडल्यान प्री मॉन्सून वर्क जे आशिल्ले न्ही ते ड्रेन्स आमच्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो 90% 95% आमी क्लीन केल्ल्यो. सो आफ्टर मॉन्सून्स आमी पळयलें की खूब कडेन आमकां कचरो जशे बाटल्यो किंवा बाकीचे कपडे सुद्दां अशे ड्रेन्सान मेळिल्ले आसा. आनी त्या खातीर परते ब्लॉकेज जाता. हांव लोकां कडेन मागता की अशे ड्रेन्सा कडेन किंवा हाजे कडेन खंयच कांय कचरो उडोवचो न्ही. कित्याक आमचो डे टू डे कलेक्शन आसता CCBचे. मंडे आनी थर्सडे आमचो ड्राय वेस्ट कलेक्शन आसता. सो हांव अपील करता सगळ्या पणजेकारांक की लिटर खंयच करचें न्ही. पूण अनफॉर्च्युनेटली जितले आमी काम करता तितले लोक तो खुबदां आमकां सपोर्ट असो मेळना. म्हणजे लोक कितें करता, कोण ट्युरिस्ट आसत, दुकानवाले आसत किंवा कोणी आपलो कोयर आपले डस्टबिनान उडोवच्या जाग्यार लोक काडटा आनी इजी म्हणून हातून उडयता, ड्रेन्सान उडयता. ट्युरिस्ट गोंयान येता ताणी स्पेशली हे मेळटा ते कोयर भायर उडोवचो न्ही. आसा लास्ट इयर आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह घेतिल्लो. दादा वेद रोडार आमकां 131 बियर बॉटली मेळिल्ल्यो. म्हणजे इतलें सरप्रायझींग दिसता की सोऱ्याच्या हातून भशेन ते काडटा, ड्रेनान उडयता. स्पेशली दुकानवाले जे आल्कोहॉल बीन विकता ताणी आपल्या कस्टमरांक मातसो रिक्वेस्टिंग मोडान सांगपाक जाय की ते भायर उडोवपाचे न्ही. पिता ते पिका म्हणून डस्टबिनान उडया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.